गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आता कमर्शियल आणि डॉमेस्टिक जातली सिवरेजीची कनेक्शनां. कंत्राटदाराक पैसे दिवन कमर्शियल कनेक्शनां घेवचीच पडटली, ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करतले लायट आनी उदक. भौशीक बांदकाम खाते मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या शिटकावणी. आशवेच्या दर्यांत कांय सैमविरोधी सोडटात सिवरेजीची घाण. या हॉटेलाचेर खर कारवाय करची प्रसाद शहापूरकरान मारला उलो. राज्यांत घोळटा कार्नवालाचे वारे. फाल्यां पणजे कार्नवाल घडोवन हाडपाक राजधानी जाल्या सज्ज. पणजे येरादारी पुलिसांनी फ्लोट आनी वाहन येरादारीची दिशा दाखोवपी रोड मॅप केलो जाहीर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सिवरेजीची कनेक्शनां दोन तरेची आसतली, कमर्शियल आनी डॉमेस्टिक. कमर्शियल कनेक्शनां घेवप्यांक कंत्राटदारांक पैसे दिवन ती घेवचीच पडटली. ताका आनी कसलोच उपाय ना जाल्यार ताजी लायट आनी उदक डिस्कनेक्शन जातले अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. गटार जोडपा खातीर 5,000 रुपया थारायल्यात, पूण जाका परवडना तांकां दर म्हयन्याक उण्यात उणे 150 रुपया उदकाच्या बिला सयत भरचे पडटले. पूण न्हंय आनी निचरो प्रदूषित करचो न्हय अशें काब्रालान आवाहन केलां. सांडपाणी आनी शौचालया खातीर सगळ्यांनी ह्या प्रकल्पाकडेन एकठांय येवपाक जाय अशें कृषी मंत्री रवी नायकान सांगले. नाला बिला सगळे तरेचे मातशे घाण जाल्ले आसा, लोक कपडे धुतात, भुरगीं न्हातात, सगळे तरेचे आसा. तुम्ही आता पळयला आसता नागझरी म्हणजे त्या नालांक भुरगीं न्हातात आनी तितून कांय लोक पोल्युशन कितें नाक ते सोडटात, ते करपाक जायना. तेन्ना हांव मिनिस्टराक मागला ती फॅक्टरीक मातशें जी बियरेची फॅक्टरी जी आसा ते उदक ते सोडटा आनी ते लोक ते नागझरी ते सगळ्या भुरग्यांक रोग जाता मागीर तांकां. म्हण ताका लागून तेवूय करचे ते मातशे फॅक्टरीचे की तेणी ते ट्रीट करून तेंचे भितर झाडांनी घालचे वता. म्हणजे हे जाल्यार एकदम बरें जातलें. आनी आयज म्हाका दिसता लोक आतां फुडें करेक्शन घेतले. साहेब आमच्या वांगडा आसतलो 11 आनी हे प्लांट जो कवळे हितून घातला, ही सिवरेज जी आमी पळयता की हो ऑलमोस्ट ह्या वाठारान हे फोंड्याचो एक भाग 13,000 लोकांक फायदो जातलो. फक्त फोंडेचो हे म्युनिसिपालिटीचे एरियाचे लोकांक, प्लस थोडे ऑलमोस्ट 5,000 कुर्ती गांवाचे हाफ भाग तांकां फायदो जातलो. तशेंच सकयल थंय 3,500 लोक तांकां फायदो जातलो. म्हणजे ऑलमोस्ट 16, 4, 17 आणि 19 ऑलमोस्ट 20,000 लोकांची जी सिवरेज जी आसा ही कनेक्ट जावन ती प्लांटाक आमी यूज करतले. सो प्लांटाचे इनॉग्रेशन आमी 23 तारखेक दवरला. 11 तेन्ना सगळ्यांक परतून आमंत्रण दितले. साहेब आसतलो, तुमी सगळ्यांनी येवचे. आता हेजो म्हत्व कितें, हे हाऊस कनेक्शन दोन भाशेची आसतली, कमर्शियल आनी डॉमेस्टिक. कमर्शियल आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे आसतले, तांकां तेणी पयशे दिवन ते कंपल्सरी घेवपाक जाय. तांकां आनी उपाय ना, नाल्यार आमी तांचे लायट उदक डिस्कनेक्ट करतले. आनी डॉमेस्टिका खातीर आमी एक प्रोविजन केल्लें आसा की जे सोसायटी आसा वो इंडिविज्युअल घरां आसा तांकां आमी पयशे अपफ्रंट फक्त 5,000 रुपया दवरला. एक्चुअली आमकां एक कनेक्शन 50,000, 60,000, 70,000 जाता. सो आमी फक्त 5,000 वन टायम दवरला. जरी तांकां दिसता की भरपाक आमकडे जायना जाल्यार तांकां आमी 150 रुपया म्हयन्याक दवरल्या. आनी जरसर 150 रुपया म्हयन्याक उदकाच्या बिलान तांकां येतले. आनी हेजे खातीर आमी दाग जे आसा थंय आमी एप्लिकेशन फॉर्म दिल्ले आसा. हांव सगळे कावन्सिलर जे आसा जितेश बाब सगळ्या वांगड्यांक सांगता की आनी पंचायतचे मेंबर आसा तांकां सांगता की ही फॉर्मां कंपल्सरी लोकांनी भरपाक जाय. आता जशें हांवें 2 भाशेचो भाग सांगला. आता फाल्यां हे जे हाऊस कनेक्शन हांगा आमी कॉन्ट्रॅक्टर 5 केल्या. सो बेगीन हांगा सगळे आख्खे हे मतदारसंघाचे रवी बाबाचे अर्धो भाग जो आमी म्हणटा फुडलो भागाचो आमी कार्य चालू आसा. थोड्या दिसांनी थंय आमी फावंडेशन घालून ते प्लांटूय करतले. आनी तेजे खातीर हे आख्खे कितें जाता, हे करपाचें कारण कितें, सगळ्यांक लोकांक हांगा विनंती करता की आमी पळयला की निसर्गान दिल्ली वस्त आमकां आसा. आमी सोकपीट बांदता आनी मागीर हेजे आमचे सेप्टीक टँक करता. सेप्टीक टँकाचे ओवरफ्लो सोकपीटान वयता, ते जमनीन भितर वयता. आनी आज जमीन आमी जर पयलीं बांयचें उदक डायरेक्ट पिताले, लोकांची खंय बांय आसा आतां ते पिवूंक शकना. कित्याक तितून सगळे इकॉयल म्हणजे जे सिवरेजीचे काम आसा हे सगळे उदक ग्रावंड वॉटर पेनिट्रेशन जावन सगळे डिस्टर्ब जाल्ले आसा. आनी हे फुडें जेन्ना ही हाय लेवल आसा सकयल लेवलाची वयता तेन्ना शेत लोकांक रोवपाक मेळना. सो हेजे खातीर हे मतदारसंघाचे आनी आख्खे एरियेचे हो प्लांट जे 3 प्लांट हे मतदारसंघान
हे मतदारसंघात बाकीच्या साधीचे मतदारसंघात आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी. डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचो मुद्दो सुटून सुटना. गरज पडल्यार कायदो हातान घेवचो पडटलो. वेलसांव गांवकारांनी डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचेर रेल्वेक निमाणी शिटकावणी दिल्या. रेल्वेन खाजगी जमनीचेर अतिक्रमण करपा वांगडाच थंय लायिल्ले सिमेंटाचे खांबे लेगीत काडून उडयल्यात. तशेंच डिमार्केशन करपा खातीर घरांनी भितर सरपाक लागल्यात. आता गरज पडल्यार रस्त्यार येवन कायदो हातान घेतले बेजारिल्ल्या थळाव्यांनी रेल्वेक शिटकावणी दिल्या. ही बाउंड्री आम डिमार्केट केल्या रिटायर्ड हे गव्हर्मेंट सर्वेयर ती डिमार्केट केल्या आणि ते आम सगळे पोल गायल्ले ते रात तेणे मोडले आणि जरी तर तो स्टॉप करना आमी आख्खे गांवां आतां भोंवतले लोकांक हाडटले आणि मागीर भायर चोया. Now we got the documents with us, at least of this land. So when the owner put these poles, they came and broke it yesterday. Now what next, madam? What next? So now only thing is come on the road, hit everyone. That will be the solution. And go to the court. Yeah, madam. That is the only thing. Now all this time we have been telling people don't be under control. Now it will be out of my hand also telling people to stay calm. The railways are trespassing private property without even informing the owners. They have the audacity to start work without a word to the owners. I don't know why, but Goa is becoming a lawless land. जेन्ना रेल्वे इलिगल कोता वयल्यान ताका पुलीस प्रोटेक्ट कोता जाल्यार आमकां आनी गोंयकारांक आमगे पाट सांबाळपाचो आमकां रायट ना जाल्यार तांकां आमगे पाटान भितर सरपाक कसो रायट आहा. One is coming in your property and robbing everything, whatever you have. Then how can people keep quiet? जेन्ना law जेन्ना administration कायदो पाडना तेन्ना लोकांनी भायर येवचेच पडले न्हू. आमची फंडामेंटल रायट आसा प्रोटेस्ट करपाक या कितेंय करपाक. सो हे परत परत सांगता आमी हे पळय चलता. सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी क्लियरली सांगलेलें आहा की ट्रॅक तो दुसरे आंध्र प्रदेश व्हरा म्हणून, पण तरी पासून सरकार जबरदस्ती काम करता. सो हे लोकांनी कितें करचें पडलें. हुकुमशाही जालेलें आनी जंगल राज जालोलो आसा. जेन्ना कोण आयकना तेन्ना लोक कायदो हातीन घेवचोच पडटलो आनी कितें सोल्युशन आसा. पयले तुमचे आता रेल्वे ट्रॅकूच आहा आणि कांयच ना बियॉन्ड दॅट, नॉट इवन 1.5 मीटर एज पर द सर्वे प्लॅन. सो वॉट इज द थिंग, तुम पयले एक्विजिशन करात आणि मागीर तुमगे एक्विजिशन जालें जाल्यार मागीर तुमी वर्क कंटिन्यू करा. अंटील देन आमचें ऑब्जेक्शन आसा. आमगे घरां येवन भितर मार्किंग केलां. आता तेंगे पळय तेंगे भितर घरां घुसले. कोणें हांकां परमिशन दिलां, तांकां नोटिफिकेशन दिल्लें. पंचायत इज सुप्रीम इन दीस ज्युरिस्डिक्शन. पंचायत इज सुप्रीम एज पर द पंचायत राज एक्ट. तांकां सांगना आसतना इंटिमेशन आसा तेंगे घरां भितर गेले मार्किंग केलां. कोण टॉलरेट करता हें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सद्याक राज्यांत कार्नवालाचे वारे घोळपाक लागला. फाल्यां पणजे कार्नवालाची परेड घडोवन हाडपाक राजधानी सज्ज आसा. ह्या संदर्भात पणजे येरादारी पुलिसांनी फ्लोट आनी वाहन येरादारीची दिशा दाखोवपी रोड मॅप जाहीर केला. पळयात. शारांत येवपी येरादारेक सामान्यपणान म्हटल्यार दिवजा सर्कल आनी MLCP पार्किंग सुविधा वरवीं नव्या पाटो पुलावयल्यान वचपाक मेळटले. नव्या मळ्यातल्या पुला वरवीं वा बांबोळे आनी सांताक्रूज वरवीं गाडयो शारांत प्रवेश करूंक शकतात. सिटी बसी मात परेड सुरू जातकच बंद दवरतले आनी परेड सोंपतकच परत सुरू जातल्यो. हाचे भायर पोरनो रिबंदर रस्तो वापरपी वाहनां चिंबल लागसारच्या अंडरपासांतल्यान बायपास रस्त्यार वळयतले. भायर सरपी येरादारी 18 जून रस्त्यार प्रवेश करपाक शकतली. मिरामारच्यान येवपी गाडयो बालभवनाच्या नव्या स्मार्ट सिटी रस्त्या वरवीं फुडें सांतिनेज वळयतले, जे 18 जून रस्त्या कडेन वयतली. उपरांत वाहनां एकतर पोरनो पाटो पूल वापरून बस स्टँड कडेन वचूंक शकतात. EDC पाट्यार वचपी नवो मळ्यातलो पूल वापरून वा सांताक्रूजांतल्यान बांबोळे वचूंक शकतात. सुरवात जातली पाट्यार सकयली कला अकॅडमी कडेन. तेज्या खातीर आमी एक
ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन काडला, रूट प्लॅनूय काडला, तो हांव तुमकां आतां दितलो. ते दिसा रामदेव बाबाचे पतंजली उद्योगाचे बी प्रोग्राम आसतले 18, 19 आनी 20 तारखेर. तेज्या खातीरूय बी आमी रूट काडलेलो आहा. ते 3 जाग्यांनी आसतले. मिरामार बीच हे सकाळी योग हें आसतले. मागीर सांजचे 18 तारखेर कैलाश खेराचो प्रोग्राम आसतलो. 19 तारखेर आनीकूय प्रोग्राम आसतले. 20 तारखेरूय प्रोग्राम आसतले. आनी थंय लोक बसींनी येतलो खंय अशें ते सांगतात. 40-50 बसी. त्या बसीक आमी वेगळो हॉल्टींग हें केल्लें आहा. लोकांनी थंय मिरामार उतरपाचें आनी मागीर बसीन तांकां ते लोक उतरून ते जाग्यार वतले. गाडयांकूय पार्किंग वेगळें केल्लें आहा. कापालार केल्लें. गोवा 365 खातीर श्यामचारी, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. मांद्रे आशवे जुनसगांव हो आपल्या सुंदरताये खातीर फामाद आसा. आशवेच्या दर्यादेगेचेर आता बरीच उदरगत जाल्या. पूण कांय सैमविरोधी आपल्या सिवरेजीची घाण आजोबा देवस्थानाच्या सकयल्या वाटेन सोडटात, जाका लागून ह्या दर्यादेगेचे सोबीतकायेचेर एक काळो डाग पडला. पळयात. दोळ्या आड मसनपाड ही गजाल सध्या मांद्रे आशवे जुनस गावात पळोवपाक मेळटा. वाठारात उदरगत जावची, पूण आसा त्या सैमाची नासाडी करून न्हय. आशवेच्या आजोबा देवळा मुखार सध्या हॉटेलकार आपल्या हॉटेलातले सांड उदक देवळाच्या सकयल्ल्या वाटेन सोडटा, जाका लागून थंय एक सांड उदकाचे तळे जाला. तुये भलायकी अधिकाऱ्यांनी पर्यटन खाते आणि मांद्रे पंचायतीन ह्या हॉटेलाचेर खर कारवाई करची असो उलो प्रसाद शहापूरकरान मारला. मांद्रेंतलो आशवे आनी जुनस अशें आमकां सुंदर आनी सोबीत अशी दर्यावेळ लाभला. आनी ही दोनूय दर्यावेळ अत्यंत स्वच्छ आनी सामकी नितळ अशी आसा. 1996 खामोशी फिल्माची शूटिंग थंय जाली आशवे भागात. आनी तो जो दर्या आसा, ती जी सायट आसा, ती सायट खूप प्रसिद्ध जाली. जवळजवळ 3 महिने खामोशी पिक्चराची शूटिंग जाली. लोकांक हळूहळू कळूंक लागली की हो सुंदर एक आशवे बीच आसा. आयज आमी 2023 आसा. जवळजवळ एक 13 वर्साच्या गॅपीन आशवे ह्या समुद्राचेर दर्यावेळेर खुबशी डेव्हलपमेंट जाला, बांदकामां आयल्यात. आता आजोबा देवस्थाना कडेन सकल खडप, आजोबा खडप आसा, ताचे सकयल एक बरी जागा आसा, स्वच्छ अशी जागा आशिल्ली. थंय केकदीची झाडां आसात आनी पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती संवेदनशील आसा. आश्चर्याची गजाल म्हळ्यार आता त्या केकदीची झाडां आसात ताच्या सायडीनच एक असो हे तयार जाला, एक पॉन्ड कसो तयार जाला. आणि तातूंत म्हाका दिसता काय हॉटेलांतले वेस्ट वॉटर थंय सोडटात आणि त्या वेस्ट वॉटराचेर मागीर रेंव ओततात आणि ते धांपूचो प्रयत्न करतात. परंतु तो धांपपाचो जरी प्रयत्न जालो जाल्यार थंय एक दुर्गंधी पसरता आणि ती सगळी एरिया जी आसा ती एरिया दुर्गंधीयुक्त जाला आणि ती एरिया नितळसाण जी आशिल्ली ती नष्ट जाली. आयज आमच्या आशव्या दर्यावेळेचेर जे लोक येतात ते लोक येतात एक सुंदर स्वच्छ आणि शांत असो दर्यावेळ ते आमकां आसा आणि ताचे आनंद घेवपाक येतात. तो आजोबा देवस्थानाच्या त्या सायडीन सांजचे 5:30-6 वरांचेर लोक बसून सनसेटाचो आस्वाद घेतात. अशा जाग्याचेर हे वेस्ट वॉटर सोडप, काय हॉटेलांनी वेस्ट वॉटर सोडला, त्या वेस्ट वॉटर सोडल्या कारणान तर दुर्गंधी येता आणि बसपाक जायना. सो हांव हेल्थ ऑफिस, तुवें हेल्थ ऑफिस, सॅनिटरी ऑफिसर, मांद्रे पंचायत आणि संबंधित जे अधिकारी आसात टुरिझम रिलेटेड तांकां विनंती करता ह्या माध्यमांतल्यान की तांच्यांनी ह्या जागेचें इन्स्पेक्शन करून ते दुर्गंधीयुक्त वेस्ट वॉटर कोण सोडटा हाची चौकशी करची आणि ताचेर कडक कारवाई करून आमची जी दर्या जो आसा, आमची वेळ जी आसा ती स्वच्छ दवरपाक हातभार लावचो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. लोकां कडल्यान कर थकबाकी वसूल करपा खातीर मडगांव पालिका मंडळान फुडाकार घेतला हे उजवाडाक आयला. ही जापसालदारकी एमएमसीच्या वसुली पंगडान फाटल्या 48 दिसान घेतल्या. 1,10,61,000 रक्कम वसूल करपाक तांकां यश मेळयलां.
तशेंच परदेशांतल्या गोंयकारां कडल्यान 15 लाखांची रक्कम जप्त केल्या. पळयात पुराय बातमी. मडगाव नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान हे विशीं मिडियाक म्हायती दिली. त्या सगळे प्रेस म्हाका विचारतले की तुझे मेन मोटीव कितें आसतलो काय म्हणून. हांवें तेच्या वेळार प्रेसाक सांगिल्लें आय डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज एनीथींग रायट नाव. जस्ट गिव मी 10 days. आय विल मॉनिटर एवरीथींग. आनी तातूंतल्यान एक 10 दिसाचो टायम घेवन हांवें सगळे सेक्शनाचेर नजर मारली. आनी तातूंतल्यान प्रामुख्यान म्हाका दिसलें की रिकवरीचेर स्ट्रेस दिवपाक जाय. रिकवरीचेर स्ट्रेस दिवपाक कारण रिकवरी खुबशी कमी प्रमाणात जाता आनी रिकवरीचेर स्ट्रेस दिवपाक जाय. हांवें चड जाग्यार काम करपाचे प्रयत्न करता फक्त 3 कडेन. एक आमचे सगळे कलीग कावन्सिलर्सांचे रोटेशन टायम टू टायम पावनाशिल्ले. 8:30 नंतर 9, 9:15 अशें रोटेशन पावताले आनी गॅरेजीच्यो गाडयो टायमार पावनाशिल्ल्यो. ह्या 2-3 कडेन जाग्यार हांवें लक्ष घातिल्लें आनी तातूंत प्रामुख्यान लक्ष घातिल्लें म्हणजे रिकवरीचेर. आज म्हाका जवळ 4 म्हयने जायत आयले आनी ह्या 4 म्हयने कालावधीत जो आमचो रिकवरी ऑफिसर म्हणून हांवें भगताक घेतिल्लो ताजे अंडर हांवें 5-6 जाणांची टीम तयार केली. आनीक म्हाका सांगपाक एकदम आनंद जाता. हांव म्हजी व्हडविकाय सांगना म्हणून 4 म्हयन्याच्या कालावधीन 45 + 4 days म्हणजे 48 days टोटल 48 days आमी रिकवरी करपाक गेले म्हणजे एलॉंग भगत आनी ताची टीम. आनी तातूंतल्यान म्हाका तर दिसता आमी कितें तरी अचीव केलें म्हणून. आनी आज जो काल सांगळाचे म्हाका रिपोर्ट आयलो टोटल 48 म्हणजे 48 डेसा भितर आयज 49 तिथे आजूय गेल्या 48 डेसा भितर 1,10 लाख रुपया 1,10,61,655 रुपयाची रिकवरी जाली. 1,10,61,655 रुपीज. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सारा शेख आनी भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज दनपारां परवरे जाल्ल्या कार्नवालाक शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. मुखेल कार्नवाला पासून वेगळी कार्यावळ म्हूण आयोजीत केल्ल्या परवरेच्या पंगडात वेगवेगळ्या क्लबांनी आनी संस्थांनी पारंपारीक फ्लोटाचो आस्पाव केल्लो. मुखेल कार्नवाल उत्सव 18 तारखेक पणजे सुरू जातलो आनी थंयच्यान 19 तारखेक मडगांव, 20 तारखेक वास्को आनी निमाणे 21 तारखेक म्हापसा जातलो. पळयात. गोवा 365 खातीर श्यामचारी, सृष्टी आठानीकर आनी निखिल जल्मी. गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनान
25 फेब्रुवारी 2023 दिसा रवींद्र भवन मडगांव हांगा स्थापन केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाखाला युवा द गोवा मडगांव पयली ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स चॅम्पियनशीप गोमंत केसरी 2023 जातली. या सर्तीत मात थोडे खाशेले घटक आसतले. आयकयात इव्हेंट कोऑर्डिनेटर ॲडव्होकेट विनय पाटकरान दिल्ली माहिती. हो जो गोमंत केसरी 2023 जो इव्हेंट जातलो जे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आसा ते आमी रवींद्र भवन जे मडगांव आसा तेच्या भायल्या ग्राउंडार दवरला 25 फेब्रुवारी 2023 स वरांचेर. बाकी कॉम्पिटिशना भशेन आमी हे कॉम्पिटिशनाक चिंतलें की मातशें कितें तरी वेगळें करपाचें, तेका लागून आमी नांव बी मातशें वेगळें दवरलां गोमंत केसरी 2023. आतां थोडे सेगमेंट्स आमी ह्या कॉम्पिटिशनाक वेगळे करपाक लागून थोडे सेगमेंट्स आमी ऍड केल्यात. पयलीं म्हटल्यार की ह्या वर्साक हांवेंय बी एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाक देंवपाचो एक प्रयत्न केलो. 2 कॉम्पिटिशनाक देंवलो बी. सो खंय तरी पयल्या कॉम्पिटिशनाक म्हाका प्रायज मेळोना. सो खंत बगली की बाबा फर्स्ट प्लान 5 जाणांकच प्रायज मेळटा, उरलेल्यांक मेळ्ळेना. तेका हांवें विचार केलो की बाबा जे कोणूय ह्या कॉम्पिटिशनाक आमच्या गोमंत केसरी 2023 पार्टिसिपेट जातले, सो एव्हरी पार्टिसिपंटाक आमी ही पार्टिसिपेशन ट्रॉफी दिल्ली. त्याच भशेन तेका सर्टिफिकेट दिली वतली, जेणे करून प्रत्येक बॉडी बिल्डर घरा कडेन जो इतले जिवाताड प्रयत्न करून डायट करून जावं इतलो एक्सरसाइज करून जो त्रास घेता तेका घरा कडेन वतना कितें तरी व्हरपाक मेळटलें. सो एव्हरी पार्टिसिपंट वील गेट दिस ट्रॉफी एंड अ सर्टिफिकेट. हे सोडून जे बेस्ट 5 बॉडी बिल्डर आसतले तांकां प्रत्येकाक एज पर देयर जो पोझिशन आसा त्या पोझिशना प्रमाणे प्रत्येकाक ट्रॉफी दिल्ली वतली. कस्टमाइज ट्रॉफी आसतली, बरो ट्रॉफी ज्यो आमी आउट ऑफ गोवा साकून ऑर्डर केल्यात. कारण त्यो ट्रॉफी कस्टमाइज ट्रॉफी गोंयांत जावप पॉसिबल ना, हेजे मुखार मेळपाक शकता. म्हण तांकां सगळ्यांक ट्रॉफी दिल्ली वतली एज पर द पोझिशन. प्राइज मनी आसतले आनी सर्टिफिकेट दिल्ली वतली. प्राइज मनी हांव तुमकां मागीर डिस्कस करता. हो एक कॉन्सेप्ट जालो. त्याच्या नंतर आमी आनी सेगमेंट दवरला तो म्हणजे प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीक. हांवें जेन्ना सोशल मिडियाचेर ह्या प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीका बद्दल जेन्ना हांवें एक पोस्ट केलो तेन्ना म्हाका खुबशे क्वेश्चन्स आयले की बाबा क्रायटेरिया कितें, हें नॉर्मली कितें अशें करपाक तुमी प्रयत्न करता. तेन्ना तांकां सांगलें की जस्ट वेट टील 17 दॅट इज टुडे आनी हांव हेजेर येतलो. जाल्यार प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीक्स म्हळ्यार कितें? प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीक इज की प्रोफेशनल डॉक्टर म्हणया आमी, लायक जर्नलिस्ट, टीचर अशें जावं पुलीस म्हणया आमी, जे आपलें काम करून जे फिटनेसा मदीं आसात तांकां हांगासर एक आमी सन्मान दितले. म्हणजे जे आपलें काम करूनय बी जे फिटनेसाक आसा तांकां आमी स्टेजीर हाडून तांचो आमी सन्मान करतले. हो आमचो प्रोफेशनल फिटनेस फ्रीक. आतां क्रायटेरिया कितें दॅट ऑर्गनायझर्स विल डिसायड. की आमची एक टीम आसतली आनी एज पर द नेम्स म्हणजे कोण सजेशन्स येता ताचे प्रमाणे आमी डिसायड करतले आनी आमी ताका एक डिसिजन घेवन ताचो आमी सत्कार केल्लो वतलो. अशें आमी 6 कॅटेगरीज केल्या. 6 जाणांक हें दिल्लें वतलें. नेम्स एंड ऑल आमी त्याच दिसाक स्टेजीर आमी अनाउन्स करतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकर, सुभाशीश गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात तयार जाल्ल्या गरमेच्या ल्हाराक लागून आनीक 2 दीस तापमान 30 डिग्रीच्या वयर उरतलें. या सप्तकाचे तापमान पयलींच 40 डिग्रीच्या लागसार पावलें. जाल्यार हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकात तापमानात 2 ते 3 डिग्रींनी उणाव जातलो. शेनवारचे तापमान सदच्या तापमाना परस वाढून 34 डिग्री उरतले. गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार कांय वाठारांनी फांतोडेर दव पडटलो. जाल्यार सांज वेळार तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जावन हवामान शीतळ उरतले. बोट धन्याक 21 तारीख मेरेन हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 18 तारीख मेरेन वाडटे गरमे खातीर थळाव्यांक शिटकावणी. आयतारा उपरांत तापमानात जातलो उणाव. शेनवारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. 18 वेर फांतोडेर दव. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.